देवाचे उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. चुकी करूंक भोव सोंपें, पूण माफी मागूंक आनी बोगसोने दिवंक भोव कोटीन. आयचे शुभ वर्तमानान ह्याच विशीं आमकां शिरकायता. जेजू आमकां सांगता, बोगसोने दिवंक आंकड्यांनी मेजोवप न्हय, पूण जाता तितले पावट बोगसोने दीत रावंक आमचें कार्य. आयच्या ओपेरीन दोनी आपल्या चाकराक ताचें रीण बोगशिता, पूण तोच चाकर आपल्या सांगात्याक बोगसूंक फाटीं सोडटा आनी हेच चुकीक लागून ताका दुपेट खास्त भोगची पडटा. आमचो सोर्गींचो बाप दोयाल, ताचेच भाशेन दोयाल आनी बोगसोन्याची मनशां जावंक आयचे शुभ वर्तमान आमकां उलो मारता. चुकी सोगलींच करतात, कारण आमी ओसोक्त किरकोळ मनशां. पूण चुकीचें बोगसोणें दिवप एका महान मनशाचें लक्षण. जो दुसऱ्यांक बोगशिता ताका सोर्गींचो बाप बोगशिता, हें एक सोत. बोगसोन्या वरवीं एकामेका सोवें आमचे सोंबून गोठ जातात. एके भाशेन आमकांच काळजा मोनाची शांती आनी सवस्काय मेळटा. तेच भाशेन बोगसोने स्विकारलोलो मनीस खुशाल जाता आनी शांतीन जियेता. मागुया. स्वर्गींच्या बापा, तूं आमचे विशीं मोगाल आनी दोयाल. आमी दुसऱ्या सोवें मोगाल आनी दोयाल जावंक आदार दी. मोगाला जेजू, दुसऱ्यांच्यो गरजो समजून बोगसोन्याची मनशां जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेलोसोर खुशाल राव, बोरवाशान राव.